काणकोणा माटी तळप लोलये हांगसर बिबट्याचो वावर बरोच वाडला। आता मेरेन 5 पाडकुल्यांचो जीव घेतिल्ल्याची म्हायती गुरवांच्या धनयान दिल्या। वय घालून लेगीत हो बिबटो काय थांबना। बिबट्याच्या ह्या वावराक लागून आता गुरवांच्या धनयान चिंता उक्तायल्या। सरकारान आनी रान खात्यान ह्या प्रकरणान लक्ष घालपाची गरज आसा अशें गुरवांचो धनी विठ्ठल सांगता। आणि याची पहिली 3 वेली गेली। काल एक मला दोतोरान वखद दिवन ते बी आडपण हा। आणि हे राती अशें हिंगसान ओण अशें हिंग बांदिल्ले, हिंगसान ओडली तेणी तरी पण हिंगसान काण हिंग लागले आहे। आणि हे पळय दोन्ही सायडीन दात लागला, हे पळय हिंगा। आणि हे पळय अशें ही येवन 4 दीस जाल्ली गाय। ती आज दूध बी दिना। हे पळय हिंगा 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 टोटल 13 दात लागला तेका। हे पळय एक आणि या सायडीच्यान अशें बी लागला, या सायडीच्यान हळद घातली का आणि हिंग लागला। आणि हे फुल्ल आमी बांदले पळय या सायडीच्यान अशें करून हो वाघ येता म्हूण, तरी पण आयकना। इतले बांदून बी तो कसो आयकना। आतां अशें करून 5 गायी आमगे मागे ही आतां 5वी गाय फेल गेली। आणि ते पाडूक आनी एक पाडूक आड पडला। तेका दोतोर आपयला, दोतोर येता म्हणला, पण तेमच्यान उबो रावपा जायना जाल्यार गाय दूध दिना न्ही। बरोबर, हेजेर आतां कित्याक गव्हर्मेंटान कितें जाल्यार एक्शन घेवपाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान। आनी ना जाल्यार आमगे काय इलाज ना न्ही, कित्याक मागीर एकूच गाय न्ही, ही बी पाडका मागेली न्ही, आमकांय मारत जाल्यार पळय। मागीर ते भायर आनी म्हशी आहा, गायी आहा, टोटल मागीर 35 सुमार गोरू आहा। म्हण अशें करून कशें काय हँडल करपा आमी आतां? फॉरेस्टाक कंप्लेंट दिल्या? फॉरेस्टार कंप्लेंट ना, ते फॉरेस्टार सांगता म्हण सांगला आमी आज करता कंप्लेंट। म्हाकाय खबर नाशिल्लें फॉरेस्टार अशें करून सांगचें म्हण, तेका लागून हांव बी मातसो कितें जालें हे अशें जातलें बी म्हाका खबर ना। हांव मागेली ट्राय करत रावलो सगळं, तेका लागून आतां फॉरेस्टार सांगता हेजेर एक्शन घेवपाक। कित्याक फॉरेस्टान जाल्यार कितें तरी तेका धरपाचो नाल्यार पांजरे आमगे पंचान सांगला आतां म्हाका पांजरा हाडला सांगया म्हण तेका।